एझेकिएल खोट्या प्रवाद्यां आड चॅप्टर 13 सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता संदेश दितल्या इस्रायलाच्या प्रवाद्यां आड तूं संदेश दी. आपलेच तकलेंतले संदेश घडून दितात तांकां अशें सांग. सर्वेस्पर कितें सांगता तें आयकात. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, कसलेंच दर्शन घेवंक ना आसतना आपलेच मोतींतलें काडून उलयतात त्या पिसाट प्रवाद्यांचें कोटा. इस्रायला, तुजी प्रवादी निसणटणा मदें फित्तल्या कोल्या सारके. सर्वेस्पराच्या दिसा इस्रायलाचें घोराणें लोडायेंत घट रावचें पासत फूट पडल्या थंय वचूंक तुमकां कालीज ना जालें आनी इस्रायलाच्या घोराण्या भोंवतणी तुमी दुरीग बांदून काडलें ना. तांच्या दर्शनांक अर्थूच ना, तांचीं बाकितां खोटीं. कित्याक सर्वेस्परान तांकां धाडूंक नात आसतना ते म्हणटात, सर्वेस्पर अशें सांगता, आनी तरी आपलीं उतरां घडोवन येतलीं म्हूण ते रावतात. हांव उलोवंक ना आसतना तुमी अशें म्हणटात, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हणटच तुमच्या दिसण्यांक अर्थूच ना आनी तुमचीं बाकितां खोटीं म्हूण सांगचेंच न्हय. तर बरें, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुमच्या अर्थ नासलेल्या उतरां पासत आनी तुमच्या खोट्या बाकितांक लागून हांव आतां तुमचेर विरोध आसा, उलयता तो सर्वेस्पर देव. अर्थ नासलेलीं दर्शनां पळयतात आनी खोटीं बाकितां कोत्तात त्या प्रवाद्यां विरूद्ध म्हजो हात उबारलेलो आसतलो. म्हजे परजेचे सोबेन तांकां जागो मेळचो ना. इस्रायलाच्या घोराण्याचे वळेरींत तांचीं नांवां बरोवन आसची नात. इस्रायलाचे जमनीचेर ते पांय दवरचे नात आनी हांव सर्वेस्पर देव म्हूण तांकां घुमून येतलें. हें सगळें तांकां फावो, कित्याक शांती ना जावनूय तांणी शांती म्हणून म्हजे परजेक फटयल्या. म्हजी परजा एक दुरीग सारकें कोत्ताली तेन्ना हे मनीस आयले आनी ताचेर तांणी चुनो काडलो. ह्या चुनो काडटल्यांक अशें सांग, बरोच पावस पडटलो, कोरव्यांचो पावस पडटलो, तुफान उपरासतलें आनी तें दुरीग मोडून पडटलें. तेन्ना लोक तुमकां विचारतलो, तुमी ताका चुनो काडलेलो न्हय? आतां ताचें जालें कितें? बरें, तर सर्वेस्पर देव अशें सांगता, म्हज्या क्रोधान तुफानाचो वारो तुमचेर उपरासूंक येता. म्हज्या रागान घोग्यांनी पावस घालूंक येता. म्हज्या क्रोधान नास कोत्ता तसलो कोरव्यांचो पावस धाडूंक येता. आनी तुमी चुनो काडल्या त्या दुरीग हांव मोडूंक येता. तें खाला शेवटीतलों आनी ताची बुन्याद पर्यान हांव उक्ती कोत्तलों. तें कसलोन पडटलें आनी ताच्या पोंदाक तुमी मोडटल्यात. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. दुर्गाचेर आनी ताका चुनो काडला तांचेर म्हजो राग थंडायल्या उपरांत हांव तुमकां म्हणटलों, तें दुरीग मोडोन गेलें आनी तशेंच ताका चुनो काडलेलो तेंय ना जालें. हे ते इस्रायलाचे प्रवादी जेरुजाल्या विशीं संदेश दितात आनी शांती ना जावनूय ताका शांतीचीं दर्शनां घेतात ते, उलयता तो सर्वेस्पर देव. खोट्या प्रवादींनी आड. त्या भायर मनशाच्या पुता आपलेच तकलेंतले संदेश घडून दितात त्या तुजे परजेच्या बायलां वाटेन पळय. तांचे आड हो संदेश दी. अशें सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, मनशांचो जीव आपल्या फासांत सांपडावंक आपल्या सगळ्या मनगटांक फितां शिंवतात आनी सगळे उंचायेच्या मनशांक ओडण्यो कोत्तात त्या बायलांचें कोटा. म्हजे परजेचो जीव काडूंक तुमी भोंवतात आनी तुमचोच जीव सुरक्षीत दवरूंक सोदतात. थोड्यो मुठीभर चोव आनी उंड्याचे थोडे कुडके आपणाक मेलून घेवंक म्हजे परजे मुखार तुमी म्हाका बेमान कोत्तात. मरण फावो ना जावंक तांकां तुमी जिवेशी मारतात आनी जिवीं उरूंक फावो ना तांकां तुमी जिवीं दवरतात.
म्हजे पोजयेक तुमी फोटी मारीत आसात कित्याक फोटींक आनी दिवंक तिका बरें दिसता. कित्याक फोटींक कान दिवंक तिका बरें दिसता. बरें तर सर्वेस्पर देव अशें सांगता, पळयात तुमच्या फितांनी तुमी दुसऱ्यांचो जीव काडूंक सोदतात तर हांव तुमच्या फितां आड आसां. तुमच्या हातांतलीं हांव तीं ओडून काडटलों आनी अशें शिकारेचीं सुकणीं जाल्ले परी तुमी धत्तात ते जीव हांव सोडयतलों. तुमच्यो ओडण्यो हांव पिंजून उडयतलों आनी अशें तुमच्या ताब्यांतली हांव म्हजे परजेक निवादतलों. ह्या फुडें तुमच्यान तांकां तुमच्या फांसांत धरूंक जावचें ना. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमून येतलें. प्रमाणीक मनशांक भेंकडावंक हांवें कांयच करूंक ना आसता तांकां तुमी फोटींनी भें घालां आनी आपलो जीव वाचूंक पावची न्हय म्हूण खोट्या मनशांक आपली खोटी चाल सोडून दिना जावंक तुमी धीर दिला. बरें तर तुमकां आनीक अर्थ नासलेलीं दर्शनां आसची नात आनी तुमी आनीक फटकिरी भाकितां करची नात. कित्याक तुमच्या ताब्यांतली हांव म्हजे परजेक सोडयतलों. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. देवाचें उतर हें.